आमकां जाय आशिल्लें ते अजून मेरेन आमी वाट पळयता केन्ना मेळटलें काय म्हणून. आणि त्याच खातीर अरविंद केजरीवालाची ही सेना ही फौज सज्ज जाल्या गोंयांक नवो फुडार दिवपा खातीर. आणि ताची आयज एक महासभा आयज आमी आयोजीत केल्या. हे सभेक सुरवातीक तुमकां सगळ्यांक येवकार दिवपाक हांव आपयतां आम आदमी पार्टीचे वाल्मिकी नायकाचे कडेन मागता की ताणें येवचें आणि आमच्या सगळ्या मानेस्तांक उतरांनी येवकार दितो आणि ह्या सभेक सुरवात करची. हांचेर बशिल्ले सगळे मानेस आणि तुम्ही सगळे म्हजे पणजेकार भावा भयणांनो आणि गोंयभरच्यान आयिल्ले आम आदमी पक्षाचे सपोर्टर्स सगळ्यांक तुमकां माय मोगाचो नमस्कार. तुमकां सगळ्यांक पळोवन म्हाका एक फ्लॅशबॅक कसो जाता. सारखे 5 वर्सां पयलीं फाटल्या निवडणुकीच्याच पयलीं आम आदमी पार्टीन ह्याच जाग्यार आनी एक सभा घेतिल्ली आणि ह्या सभेन आमी अनाउन्स केल्ले की 2017चे निवडणूक आमी लढटले आणि ती आमची पहिल्यांदा मोठ्या तरेन आमी हे इलेक्शन लढिल्ले आशिल्ले 2017चे. तातूंत तितलो यश मेळ्ळो ना पूण आमी गोंयच्या एका एका घरान पावले. लोकांक सगळ्यांक आम आदमी पार्टी ही कोण, ह्या पार्टीन कितें केलां, खंयच्यान आयली, गोंयान कित्याक आसा हें कळ्ळें. 2017च्या निवडणुकीक जो निकाल आयलो तो एका पार्टीच्या तर्फे आयलो, सरकार दुसऱ्या पार्टीचे चल्ले, हे सगळ्यो भानगडी जाल्यो. पूण आता 5 वर्सां जाली त्या सभेक आणि त्या इलेक्शनाक. फाटली 5 वर्सां म्हाका दिसता सामकी वेस्ट जाल्या कशी दिसता. कित्याक कांयच बदल जावंक ना. आमी पळयल्यार तेच राजकारण, तीच तोंडां, तीच म्हारगाय, तीच बेकारी आणि स्कॅम सुद्धा तेच. तुमकां याद आसतलें आता थोडे दिसा पयलीं जॉब्साचो व्हडलो बोवाळ जालो, जॉब स्कॅमाचो. तातूंत एका मंत्र्यान खंयच्या तरी एका डिपार्टमेंटान एकाच वाठारांचे 100 लोक भरून उडयले म्हणून बोवाळ जालो. पूण तुमकां सांगूंक सोदता हांव, तुमकां सगळ्यांक खबर आसा न्ही कोण तो? मिनिस्टर विश्वजीत राणे, तालुका वाळपय 70, मिनिस्ट्री हेल्थ आणि स्कॅम रिक्रुटमेंट स्कॅम. पूण तुमकां हांव सांगूंक सोदता की 2012च्या इलेक्शना पयलीं होच स्कॅम जाल्लो. मिनिस्टर विश्वजीत राणे, डिपार्टमेंट हेल्थ, तालुका 70, स्कॅम रिक्रुटमेंट. फक्त ह्या वेळार सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, 2012च्या पयलीं सत्ताधारी पार्टी काँग्रेस पार्टी. म्हळ्यार ह्या पार्टीची नांवां बदलली पूण राजकारण, शासन, स्कॅम सुद्धा तेच उरले. 5 वर्सां 10 वर्सां अशीच गेली. तशेंच दुसरे कडेन पळयल्यार दिल्लीन फाटल्या 5 वर्सांत चमत्कार घडलो. थंयच्या लोकांनी एका प्रामाणीक पार्टेक, एका प्रामाणीक मनशाक वोट दिलो आणि बहुमतान सरकार घडोवपाचो एक चान्स दिलो. आज दिल्लीच्या लोकांक व्यवस्थित वीज मेळटा, 24 तास वीज मेळटा, फुकट वीज मेळटा. आज दिल्लीच्या लोकांक उदक फुकट मेळटा, रस्ते बरे मेळटा, भुरग्यांक शिक्षण बरें मेळटा,
जाणट्यांक स्वास्थ्य सेवा बरी मेळटा, डोर स्टेप डिलिव्हरी स्कीम मेळटा. म्हणजे हे सगळे विकासाची कामां करून सुद्धा ताचे फुडली कामां केल्ली आसा. आज दिल्लीक जाणट्यांक तीर्थयात्रा पर्यंत आम आदमी पार्टीचो सरकार व्हरपाक पावता, कित्याक विकासाची कामां सगळी कंप्लीट केल्ली आसा. आतां फुडली कामां चालू जाल्ली आसा. आणि ह्या सरकाराची चर्चा फक्त दिल्लीकारूच न्ही, दिल्लीकारांक तर सामकी फाटल्या वेळा जेन्ना इलेक्शन परत एकदा जाले तेन्ना ह्या सरकाराक तांच्या कामाची पावती दिल्ली. आणि जसे गोंयांत 40 आमदार आसा तसे दिल्लीक 70 आमदार आसा. 70चे 62 सीट आम आदमी पार्टीक परत निवडून हाडून दिले. तर ही चर्चा जी आसा ती फक्त दिल्लीकूच न्ही, गोंयाकूच न्ही, सबंद देशान आणि सबंद जगान जाता असो एक दिल्ली मॉडेल तयार जाल्लो आसा. हे दिल्लीक जाल्ले आसा. तशेंच फाटल्या 5 वर्सांनी आमी जे सगळे निवडणूक लढिल्ले, हांगा जे सगळे आम आदमी पार्टीक जॉईन जाल्ले, आमी निराश जावंक ना. लोकांनी तेन्ना चिंतलं आसतलें की बाबा ही नवी पार्टी, हांकां मातसो टायम वचूनी, थोडे काम करूनी फुडल्या वेळा चान्स दिवया म्हणून. आणि तशेंच आमी लोकांचो निर्णय स्वीकार केलो आणि ऑन द ग्राउंड काम करपाक सुरू केलें. आम आदमी पार्टीचे आमी फाटले 5 वर्सां संघटन बांदले, लोकांची कामां केली. आणि स्पेशली फाटल्या 1.5-2 वर्सां जो कोविडाचो काळ आयलो तेन्ना गोंयांत सरकार आसा काय ना ते कोणाक खबर जालें ना, पूण आम आदमी पार्टी घराघरांनी पावली. सारखें काय ना? तुमच्या घरा पावली काय ना आम आदमी पार्टी? ऑक्सिमीटर घेऊन पावली, पावसान रेशन वाटपाक घराघरांनी पावली, कोविड हॉस्पिटलाच्या भायर जेवण दिवपाक पावले, ऑक्सिजन सिलिंडराची व्यवस्था केली. अक्षरशः म्हाका सांगपाक वायट दिसता की म्हाका साखळेच्यान एक फोन आयलो की बाबा आपले नातेवाईक वाळपय रावता, तिका ऑक्सिजन जाय डेस्परेटली म्हणून. पणजेच्यान हांवें साखळेच्या मनशाक वाळपयच्या पेशंटा खातीर ऑक्सिजन सिलिंडर धाडलो. साखळे कोणाचो मतदारसंघ? नाव सांगचें पडटालें, आमच्या पार्टीचें नाव सांगचें पडटालें, आमचे पार्टीचें काम सांगचें पडटालें. आज जेन्ना आमी प्रचाराक भोंवता तेन्ना जेन्ना लोक दार उगडटा तेन्ना आमकां वळखतात. अरे यो रे वाल्मिकी म्हणटा, बस. फाटल्यानच्यान बायलेक सांगता, यो गो बाय मातशें आमचे आम आदमी पार्टी आयल्या. आणि आयकून खूब बरें दिसता. ते आम आदमी पार्टीक वळखता म्हणून न्ही, आमची आम आदमी पार्टी आयल्या. आज आम आदमी पार्टी ही गोंयकारांची पार्टी सामके मनान बशिल्ली आसा. आमची आम आदमी पार्टी जाल्ली आसा. सारखें काय ना? तर म्हाका दिसता आता ह्या वेळा आम आदमी पार्टीक गोंयचे लोक संधी दिवपाक तयार झाल्या काय ना? तर तुम्ही सगळ्यांक हांव मागता, जे जे लोक हांगा हजारांनी संख्येन तुम्ही हांगा आयल्या आणि अजून पर्यंत येत रावल्या, तुमचे कडेन हांव दोनूच रिक्वेस्ट करता. एक म्हळ्यार सगळ्या तुमच्या मित्रांक, नातेवाईकांक, फॅमिलीक सगळ्यांक सांगात की आज सारखें काय ना? ज्या पार्टीक फाटल्या वेळार निवडून सुद्धा हाडिल्ले, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी केल्ली, तांचे 17चे आज कितले उरल्या कोणाक खबर सुद्धा ना. 1.5 MLA उरल्या. तर असल्या पार्टींक हांचेर विश्वास करून कांयच फायदो ना. आज बीजेपीक जर हरोवंक शकता, आज भारतीय जनता पार्टीक जर टक्कर दिवंक शकता, ती आसा फक्त आम आदमी पार्टी. आणि दुसरें,
जी आश्वासना अरविंदजी केजरीवालान केला ती आश्वासनांनी ती गॅरंटी तुमका विश्वास असा काय ना तुमका 300 युनिट उदक फुकट मेळटले कित्याक अरविंदजी केजरीवालान गॅरंटी केल्या हो इलेक्शनाच्या जुमलांनी ज्यो बाकीच्यो पार्ट्यो करता हे ताणी दिल्लीन करून दाखयला म्हणून हांगा येवन तो गॅरंटी दिवंक शकता की गोंयांनी करतले उदक फुकट दिवंक शकता आमी लायट व्यवस्थित करूंक शकता आमची स्कुलां बरी करतले हॉस्पिटलां बरी करतले दिल्ली सारखे हांगा सुद्धा डोर स्टेप डिलिव्हरी सर्व्हिसेस हाडटले आणि आमचे आवय बापायांक आमी तीर्थयात्राक धाडूंक शकतले तुमकां खात्री आसा काय ना आम आदमी पार्टी हे सगळें करूंक शकता तर ह्या वेळा एक चान्स बरें आयकूंक येना एक चान्स देव बरें करूं आम आदमी पार्टी देव बरें करूं वाल्मिकी नाईक बाब फुडले आमचे उलोवपी येवपाचे आसा ती भुयेची दुर्गा ती शांताची दुर्गा सगळ्यांक मानेसा कडेन मागता उपकार करून 5-5 मिनटां भितर तुमचे जे कितें उमाळे आसा ते उक्ते करचे अशी ऑर्डर आमकां वयल्यान आयल्या कारण आमकां 6 पर्यंत ही सभा आटोपती घेवपाक जाय त्या खातीर फक्त 5-5 मिनटां उलयतले हाची खातीर दवरात फुडले जे आमचे उलोवपी येवपाचे आसा ताणे फक्त स्वताक न्ही जाल्यार गोंयांक रिप्रेझेंट केला भारतभर DID मॉम जाणे गाजयले जाणे गोंयचे प्रतिनिधित्व केले भुरग्याक फाटीर घेवन जशी झाशीची राणी झुजली तशीच एक राणी आमचे कडेन आसा तालिगांवच्यान येता बाय सॅसील Check. Check. We are in Goa with lots of problems. We gotta solve it, get involved and do it. Now we need to build a better future. And we need to start right now. Good evening, Goa! Avoy, konan chao piyong na dista. Good evening, Goa! Good evening to all the media. Good evening, all the people who are watching at home. Good evening to you all. Good evening to all our leaders who are sitting. We are here today. आम्ही सगळे जाण हिंगा हा कित्याक आमकां एक बदल जाय आमकां एक परिवर्तन जाय आनी आयज तर आमी स्टार्ट करपाक जाय एक डिसिजन घेवपाक आमचे गोंय सांबाळपाक जेन्ना हांव धाकटें आशिल्लें म्हजें ग्रॅज्युएशन जालें हांवें म्हाका म्हजे पायक सांगलें की पापा म्हाका भायर वचपाक जाय कामाक कित्याक सगळीं म्हाजी फ्रेंडां ग्रॅज्युएशन जावन
दुबय नाजाल्यार UK नाजाल्यार सगळीं जाण भायर वयतालीं. म्हाका पासून उमेद आशिल्ली भायर वचपाक. पूण म्हाजे बायन सांगला की बाय तूं म्हाजी एकलीच धूव, तूं मातशें गोंया राव विथ मी. ओके म्हणलें पापाक. हांवें एअरलायन्सान जॉईन जालें, किंगफिशर एअरलायन्स, जेट एअरवेज. थिंगा पासून एक चान्स म्हाका मेळलो एक कॅबिन क्रू जॉईन जावपाक. आय वूड हॅव बीन ट्रॅव्हलिंग ऑल अराउंड द वर्ल्ड. म्हजे पाय कितें जाले पापा म्हाका आनीक एक चान्स मेळता भायर वचपाक, हांव वचूं. म्हजे पायन म्हणलें ना गो बाय तूं म्हाजी एकलीच धूव, तूं म्हाज्या वांगडारूच राव. आनी आयज म्हजे पाय म्हजे वांगडार ना, पूण म्हजे पायक हांव थँक्यू म्हणटा कित्याक ताणें म्हाका गोंयांत दवरलें म्हणून. आनी ताका लागून हांव डान्स इंडिया डान्स मंचार पावलें. हांव सोशल वर्कर एक्टिविस्ट जालें. हांव पॉलिटिशियन जालें. आनी पायक सांगलें पापा तुवें म्हाका गोंयांत दवरलां, आतां हांव गोंया लागीं जायते झुजतलें. हांव ताका लागून 5 फावटी हे लॉकडावन आमकां पुलिसान अरेस्ट केला कित्याक आमी सताक लागून झगडटलीं. आमचे तालिगांव पयलें आमचें लॉकडावन जालें तेन्ना आमची शेतां पुरोवन पंचायत घर बांदपाक स्टार्ट केलेलें. तुमी आयकलां ते खबर? तालिगांवांत पंचायत घर शेतांनी बांदता केन्ना आयकलां? आमकां अरेस्ट केला 7 तालिगांवकारांक. आनी जेन्ना आमकां व्हरून पुलीस स्टेशनान दवरला म्हाजे चेड्यान न्हू एक व्हॉट्सएप मेसेज धाडला म्हाका, मामा आय एम फीलिंग व्हेरी सॅड that you are gone to jail. तो दास असो तसोच मला जेलीन गेला म्हणून. I'm feeling very sad that you've gone to jail. I don't know when I'll see you. सोड, रोस्ता कॅम्पेन सोड, ऍक्टिव्हिटीज सोड, सोशल वर्क सगळे सोड. आम्ही एक नॉर्मल लाईफ जिया म्हणून हे सोड. तू केन्ना घरा ना, तू सगळ्या लोकांक लागीं झुजता. पूण सगळो लोक जेन्ना तू पुलीस स्टेशनान तुका पुलीस वता कोण येना तुका सोडपाक, तू सगळे सोड म्हणून. ओ दास असो चेडो म्हाका व्हॉट्सएप मेसेज पुलीस स्टेशनार धाडटा आनी ते पळोवन हांव रडोंक लागलें. आनी हांव डायरेक्टली म्हाजे चेड्याक व्हॉट्सएप मेसेज पोतून कॉल केला हांवें सांगला किसान आय एम डुईंग दीस. हे हांव जे कोत्ता हे तुका लागून, आमचे जाती तरणाटे तेंका लागून. एक बरोसो गोवा करपाक, एक बरोशें गोंय करपाक आमी झुजता. आयज आमी आम जनता रस्त्याक कित्याक फुडें सरता? कित्याक आमचे आमदार जे हा फॅमिली राज करून बसल्या. गो बायल पूत हेच चल्ला तालिगांवान. हांवें प्रत्येक जेनिफर मॉन्सेराताक वोट मारलेलो पूण तेणेन कांय करूंक ना आमच्या तालिगांवान. जेन्ना हांव डोर टू डोर भोंवता लोकां लागीं मेळपाक ते म्हणटा सेसिल तुवें जें काम केलां तालिगांव खातीर न्हू तूं येतलें जिखून, पूण एक काम कर तूं जे आमचे जेनिफर मॉन्सेरात न्हू 5 वर्सान आजून पासून तोंड दाखोवंक ना तूं तेशें करनाका म्हणून. मेळ आमकां आनी असलो आमदार जाय जो लोकां खातीर वांगडार भोंवपी कामां करपी. तसलो सरकार जाय. तुमकां काम करपी सरकार जाय? तुका काम करपी सरकार जाय? तुमकां दादागिरी सरकार जाय? म्हाका जाय म्हाका जाय काम करपी सरकार म्हाका जाय.
तुका जाय मुनात म्हाका जाय जाय काम करपी सरकार म्हाका जाय. ओके सगळी जाण तुम्ही हात वयर काढात, हात वयर काढात आणि मुनात आय लव गोवा. आणि एक पाठ आय लव गोवा. थँक्यू व्हेरी मच. आमच्या सगळ्या वक्त्यांक तुमच्याकडे खूप उलोवपाक जाय, पूण वक्ते चड आसा, टायम कमी आसा. त्या खातीर सगळ्या वक्त्यांकडे मागता फक्त तुमकां 5 मिनटां आमी दिता. त्या 5 मिनटां भितर तुम्ही तुमकां व्यक्त करात. हाच्या फुडें येता मुळेच्यान राजेश बाब कलंगुटकार. आदरणीय व्यासपीठावर उपस्थित असलेले आम आदमी पक्षाचे सगळे नेते आणि माझ्या फुड्यान जे उभे असतात, बसलेले असतात, ते सगळे सामान्य गोयचे लोक आणि गोयचे आम आदमी. आयज आम्ही अरविंद केजरीवाला बरोबर आसा. तुमका खबर आसची ना, अरविंद म्हणजे कमळ. कमळाक अशी वेगळी वेगळी नावां असतात. कमळाक उत्पलू म्हणटा, पंकजू म्हणटा. कांय वर्सां पयलीं गोंयच्या लोकांनी कमळाक आपणायलो. त्या वेळार लोकांक कमळ आपले कशें दिसलें. पूण आयज तेच कमळ विटेल्लें जाला, तेका डाग लागलेले आसा. ते कमळ आयज भ्रष्टाचारी जाल्लें आसा. ते कमळ आयज अन्यायकारी जाल्लें आसा. ते कमळ आयज अधर्मी जाल्लें आसा. आनी तेका लागून आयज आमी सगळ्यांनी ठरोवपाक जाय, जे बरें कमळ आसा, जे नितळ कमळ आसा, ज्या कमळाक कसलेच डाग ना, त्या कमळा बरोबर आमी रावतले, आनी ते म्हणजे अरविंद केजरीवाल. दुसऱ्या कमळाचो तुमकां अर्थ सांगलो, उत्पल. तुमकां खबर आसा की गोंयान उत्पल हे नाव मातशेशे थोडे फेमस आसा. एका बापायन आपल्या पुताचें नाव उत्पल म्हणून दवरलें, कमळाची याद येवची म्हणून. पूण ते कमळ आयज चिड्डून आनी मुड्डून भायर उडोवपाचो प्रयत्न चल्लेलो आसा. आयज ह्या पक्षांची अशी दयनीय परिस्थिती जाल्ली आसा, ह्या लोकांची अशी दयनीय परिस्थिती जाल्ली आसा. आमकां 2022 आम आदमी पक्षाचें सरकार हाडपाक जाय. आयज आम आदमी सामान्य मनीस भुकेल्लो आसा. सामान्य मनीस कश्टान आसा. सामान्य मनशा कडेन नोकरी नात. आम आदमी दुख्खान आसा. एक गोष्ट लक्षात दवरात, जे कोण सांगतात की आयज स्पर्धा आसा ती फक्त भारतीय जनता पक्षाकडे आणि काँग्रेसीमध्ये स्पर्धा आसा म्हणून सांगतात. एक गोष्ट लक्षात दवरात की आयज सामान्य मनीस, आयज आम आदमी पक्ष तुम्हा दोघांपेक्षा खूप वयर आसा. एक गोष्ट लक्षात दवरात, जे कोण सामान्य मनशाच्या वाटेक येतले, जे कोण आमची वाट अडोवपाचो प्रयत्न करतले, त्यांचे वाटेक वचून आम्ही त्यांची वाट लावल्याशिवाय रावचे ना. आयज आम आदमी फुडें सरलेलो आसा. आम आदमीक आपले सरकार घडोवपाचें आसा. आम आदमीक जे आयज अत्याचारी आसा, ते भ्रष्टाचारी आसा, जे आमचेर अन्याय करता, जे आमचेर अत्याचार करता, ते सगळ्यांक हांगासून धांवडपाचें आसा. कारण आमकां आमचें सरकार हाडपाचें आसा. आमकां आमचे सामान्य लोकांचें सरकार हाडपाचें आसा. आमकां 2022
आमचे लोक हांगासर विधानसभेन वचून उबे रावून आमकां लागून काम करपाक जाय आणि म्हणून आम आदमी पक्षाचें सरकार आमकां जाय. एक गोष्ट लक्षात दवरात, आज जे पद्दतीन हांगासर एक ऐतिहासीक सभा जाल्ली आसा, जे पद्दतीन आयज हांगासर जनसमुदाय हांगासर येवन उबो रावल्लो आसा, येवन बसलेलो आसा आनी आपली ताकद दाखोवपाचो जो प्रयत्न केल्लो आसा, आयच्यान आम आदमी हो सुसाट सुट्टलो. ही ऐतिहासीक सभा ही पुरी फुडें संवसारान सगळ्यांक उगडास करतली की आयज 21 डिसेंबराक जी हांगासर सभा जाल्ली ते सबन गोंय परतून उडयले, गोंयाचें परिवर्तन करून उडयले आनी आपले सरकार आम आदमी पक्षाचे सरकार हाडून दाखयले. हे पूर्ण इतिहासान बरयल्ले वयतले. एक निश्चय करूया, एक निर्णय करूया. आयज सामान्य मनीस त्रासान आसा. आयज सामान्य मनशाच्या घरातल्या भुरग्याक नोकरी मेळना. आयज सामान्य घरातल्या भुरग्याक शिक्षण बरें मेळना, कारण पयशे नात. कोविडच्या वेळार बऱ्याच पैकी लोकांक त्रास काडचे पडले. आयजूय तीच परिस्थिती आसा. लोक त्रास भोगतात, पूण हे लोकांचे सामान्य लोकांचे दुःख कोणाकूच दिसना. आणि आयज त्या खातीर जे मोठे आम आदमी, सामान्य मनीस, कॉमन लोक जे हांगासर जमलेले आसा, हे दाखोवपाक लागून की आमी एकठांय जाल्ले आसा. वी आर टुगेदर टुडे and we will decide in 2022. विधानसभा is ours. आम्ही जिंकतले, आम्ही दाखवून दितले, आमचे लोक असतले, तुमकां लागून आम्ही थंय असतले. एक गोष्ट सांगता, हांव राजकारणी न्ही, हांव राजकारणातलो मनीस न्हीच. जर हे सगळे जर सुरळीत जाल्यार म्हाजो असलो मनीस हांगासर राजकारणा खातीर भाशण दिवपाक उबोच आसचो नासलो. जे पद्दतीन आयज राजकारणां चल्लेली आसा, जे पद्दतीन आयज सामान्य लोकांक हांगासर फटयतात, सामान्य लोकांक हांगासर भ्रष्टाचारान सगळे भरभटलेले आसात. सामान्य लोकांची दुःखां कोणाक समजना. तेका लागून आमकां सामान्य लोकांक फुडें सरचें पडलें. कारण राजकारण तशें पळोवंक गेल्यार आमकां समजय बीन ना. आमी जें कितें करपाक करता तें आमच्या लोकांक लागून करपाक करता. जे लोक दुःखान आसात, जे लोकांक त्रास जाता, ज्या लोकांक फुडें बरें आयुश्य मेळपाक जाय, त्या लोकांक लागून आमी हांगासर उबे रावल्ले आसा. आनी म्हणून आम आदमी पक्ष जेन्ना केजरीवालांच्यो गॅरंटी पळयल्यो तेन्ना अशें दिसून येयलें की खरेंच सामान्य लोकांचे बरे दीस येयल्ले आसात. सामान्य लोक फुडें खोशी आनंदी आसतले. आमचे लोक आनंदान आसपाक जाय, कारण ही काळाची गरज आसा. हे विधिलिखीत आसा. प्रत्येक वेळार चेंज ही जाल्याच. हे जगान परमनंट अशें कांय जाल्लें आसा. खरें म्हटल्यार आमकां वेळ 5 मिनटां दिल्ली आसा. उलोवपाचें आसलेलें, परतूय मेळोया केन्ना तरी आनी एकूच निर्णय आनी ठाम निश्चय करुया. आतां जेन्ना आमी घरा कडेन वयतले, एकूच तकलेन गोश्ट दवरप की आयच्यान जे पद्दतीन आमी काम सुरू करतले, कारण आमकां आमचो गोल अचीव करपाक जाय. 2022 आमचें सरकार आसपाक जाय. तेका लागून प्रत्येकान आमकां ऑपॉर्च्युनिटी येयल्ली आसा. देवान आमकां ही ऑपॉर्च्युनिटी दिल्ली आसा. योग्य वेळ येयल्लो आसा आनी ह्या वेळाचो आमी प्रत्येकान उपयोग करून घेवपाक जाय. तर आमी 2022 इलेक्शन नक्की जिखतले. आमी जिखतलेच हो ठाम निश्चय करुया आनी हांगा वचून घाळया. वयच्या पयलीं आयची ही चळवळ जे पद्दतीन सुरू जाल्ली आसा, ती चळवळ आमकां फुडें व्हरपाक जाय. आनी एक मोठ्यान घोशणा दिवया, जेणे करून ही पणजी जी आसा ती सगळी धुमधुमतली. जंय जे हे राजकारणी बसलेले आसा तांकां सगळ्यांक आयकूंक येतले की आम आदमी जागे जाल्ले आसात, आम आदमी उठलेले आसात. भारत माता की वंदे
गोय विधानसभेक एक सूर्यपूत आशिल्लो विष्णू सुर्या वाघ कालूच सुर्याचो दुसरो पूत भारतीय जनता पार्टीक ताणें काम केल्लें तो आम आदमी पार्टीचे काम पळोवन जॉईन जाला ते आता तुमच्या मुखार येता रामराव वाघ. या विशाल सभेत जमलेल्या सगळ्या आम आदमी पक्षाच्या समर्थकांक माचेर उपस्थित आशिल्ले सगळे मान्यवर म्हज्या आमीक हांव ज्या पक्षांतल्यान कालच ह्या पार्टीन हांवें प्रवेश केला त्या पक्षांतलेच माझे कितलेशेच सहकारी हांगा आज हजर आसात आणि ताका कितलीशीच कारणां आसात. ही विशाल सभा विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीचेर जेन्ना हांगा जाता आज ही विशाल सभा पळोवन सगळे विरोधकांचे दाबे धडाडले आसतले. आम आदमी पक्ष कितलीशीच फाटली वर्सां आणि खास करून फाटले 6-7 महिने ज्या तरेन काम करता ज्या तरेन तांणी संयमीत रित्या लोकांकडे आपलो संपर्क पावयला तो पळोवन म्हाका दिसता सगळे गोंयकार आज एक तरेची एक तांकां खुशाल भरीत अशें दिसता की खंयची तरी एक पार्टी गोंयच्या फुडाराचें चिंतता एक परिवर्तनाचें चिंतता. आणि अशा ह्या काळान आज दिल्लीचे मुखेलमंत्री माननीय श्री अरविंद केजरीवाल हांच्या उपस्थितीन ही सभा एक एकठांय जाहीर सभा महासभा हांगा भरता ताका खूब अर्थ आसा. ह्या राजधानीन गोंयच्या ह्या राजधानीन आज ही सभा आयच्या सत्ताधाऱ्यांक एक इशारो आसा. त्याच बरोबर जे बाकीचे सगळे पक्ष आसात जेंका ह्या विधानसभेन आपले आमदार धाडपाची इच्छा आसा तांकांय हो एक इशारो आसा. आयज लोक तुमच्या कारभाराक विटल्यात. आम आदमी पक्षाचो अजून एकूय आमदार विधानसभेन पावना पण आज वेळ आयल्या की विधानसभेन जे आशिल्ले ते सगळे निष्क्रिय सगळे नादान असे जे आमदार आशिल्ले तांकां भायर उडोवन आम आदमी पक्षातर्फे हे सगळे फ्रेश फेसीस बरे फेसीस विधानसभेन धाडपाची गरज आसा आणि ताकाच लागून हांवेनूय ह्या आम आदमी पक्षान प्रवेश केला. हांव 5 वर्सांनी जेन्ना भारतीय जनता पक्षाचो उमेदवार म्हणून मुखार आयलो म्हज्या फाटल्यान कांयच नाशिल्ले फक्त विष्णू सुर्या वाघ हाचो भाव आणि माझे जे कितें शैक्षणिक कार्य ते. गेली 5 वर्सां हांवें काम केलें मतदारसंघात तळागळान पावलो आणि आज जेन्ना परत 5 वर्सांनी हांव पळयता कांयच चेंज जाल्ली ना कितेंच बदल जालो ना. सगळो दिखावेगिरी. आमी कितलेशेच इश्यू सरकाराकडे घेवन गेले कितलेशाच बाबतीन आमची अपेक्षा आशिल्ली की सरकार आमकां मदत करतलो. जन आंदोलनां जाली जनहित विरोधी निर्णय जाले ताका आमी सदांच विरोध दर्शयलो. म्हजे सारको सत्ताधारी पार्टीन आशिल्लो मनीस चळवळीन सामील जाता घडये आमकां खूब फावटी अटकूय जाली. एलिना बाय सारकी आमदार आसूनय तांणी असल्या सगळ्या कामाक आमकां पाठिंबो दिलो पण सरकार सामके निष्क्रिय जाले. ते कोणाचे तरी दबावा खाली पडले. मरिना सारको विषय आसूं बांबोळीच्या गाडेवाल्या सारको विषय आसूं शिरदोन पाळे सारखी पंचायत जेन्ना दिसा ढवळ्या एक पंचायत कुलूप बंद करून मिटींग घेवपाक दिना ह्या सगळ्या वेळार आमी जो आवाज उठयलो तो खंय तरी सत्ताधारी पक्षाक जेन्ना हांवूय त्या पक्षान आशिल्लो तांकां खंय तरी तो मारक पडटा. कित्याक आमचो आमदार सांतांद्रे मतदारसंघाचो आमदार बाकीच्या 10 आमदारां बरोबर जेन्ना भारतीय जनता पक्षान सामील जालो तो आपलोच विकास करपाक दुसऱ्या जाहीर सभा पक्ष प्रवेशाची जाली. 2-2.5 वरां लाईट नाशिल्ली आणि विदाउट पॉवर आम्ही ही सभा घेऊन दाखयली. त्याच वेळार हांवें म्हटलेले की आज त्यांनी जो पॉवर काढून उडयला तो
तांचो पावर आता रोखडोच वचपाचो आसा, हाची नांदी आसा आणि आमी काळखान ती सभा काल यशस्वी करून दाखयली आणि म्हाका दिसता आज ही जी विशाल सभा आसा ती ताका पुरक आसा आणि ताका लागून म्हाका दिसता येणाऱ्या काळात विधानसभा गाजोवपाच्या आसात आणि तुमची कामां ते करपाक तयार आसात. माथानी साल्डणा सारको, विष्णू सुर्या वाघा सारको, काशनाथ जल्मी सारखे आमदार ह्या विधानसभेन गेले, तांणी विधानसभा गाजयली. आज परत गरज आसा विधानसभेन लोकांचे प्रश्न उठोवपाक आणि ताका लागून तुमकां सगळ्याकडेन मागणी आसा की तुम्ही जाता तितक्या आनी चड लोकांक एकठांय करात. आम आदमी पक्षा फाटल्यान सगळी ताकद उबी करात आणि आम आदमी पक्षाचे कॅन्डिडेट सगळे कडेन निवडून हाडात. कित्याक आज बुद्धिभेद खूप जाता, आज खूप तरेच्यो वेगवेगळ्यो पार्ट्योय तयार जाल्यात आणि ताका लागून म्हाका दिसता तुम्ही सादूर रावन आम आदमी पक्षाचो विजय तुम्ही निश्चित करात आणि थोड्याच वेळान हांगा मुखेलमंत्री आणि ताका लागून हांव तुमचे परत एकदा उलो मारता. आज ही जी तुम्ही सभा महासभा आमची जाल्या, विधानसभा पक्षाचो आवाज सगळीकडे पावया. धन्यवाद. जय गोमंतक. आज जो क्राऊड आसा तो पळोवन आम आदमी पक्षाचो जैत हे निश्चित आसा. मुखार स्टेज माची गाजोवपाक येता वेंजीबाब. तुका फक्त 2 मिनटां. देव बरी सांग दिव गोंयकार. हो जावन आसा बदलाव, हो जावन आसा गोंयचो परिवर्तन. हो जावन आसा फुडलो गोंयचो सरकार. आणि